नमस्कार. मातयेचो गुळो जेन्ना कुमाराच्या हातान वता तेन्ना तातूंतल्यान एक सुंदर रेखीव बुडकुलो तयार जाता. एका रसहीन कागदार एक चित्रकार आपले चित्र रेखाटून तातूंत जितेपण हाडटा. जेन्ना सुकिल्लें गवत एका सवण्याच्या तोंडार पडटा तेन्ना ताचो सुंदर असो घोटेर जाता. तशेंच जेन्ना सादी उतरां एका रसिकाच्या हातान पडटा तेन्ना तांचे खऱ्या अर्थान भांगर जाता. इश्टांनो, कमी उतरां वापरून चडांत चड भाव प्रकट करपी लेखनाचो प्रकार म्हळ्यार कविता. एक कवी नाजूकतायेन आपली भावना उतरांच्या दोरयेंत विणटा आनी ताची सोबीत अशी माळ म्हळ्यार कविता अशें म्हाका दिसता. देखून कोंकणी भाशा मंडळाचे कोंकणी वाचन विश्व तुमचे मुखार आपल्या आवडट्या कवितेच्या पुस्तकाचेर उलोवपाची संद घेवन आयला. ह्या कार्यावळीक उपस्थित आसपी सगळ्या मानेस्तांक हांव वैदेही मना काळजांतल्यान येवकारता आनी मागता म्हजे वांगडचे संयोजक आदी शिरोडकर हांचे लागीं की तांणी कार्यावळीची वळख करून दिवची. नमस्कार. सगळ्यांक बरी सांज आवडेता. कोंकणी भाशा मंडळाच्या कोंकणी वाचन विश्वात आयच्या 26व्या कार्यावळीत तुमकां माय मोगाचो येवकार. फाटल्या कांय म्हयन्यां पयलीं कोंकणी वाचन विश्वान खूब कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो. तातूंत वाचन मोगी आपल्या आवडट्या बाल साहित्याच्या पुस्तकाचेर, आपल्या आवडट्या कोंकणी भाशेंतल्या पुस्तकाचेर वा खंयच्याय भाशेंतल्या पुस्तकाचेर उलयल्ले आनी आपले विचार ताचेर मांडलेले. मात आयज वाचन मोगी आपल्या आवडट्या आधुनीक कोंकणी कवितेंच्या 2000 वर्सां उपरांतच्या पुस्तकाचेर उलोवप करतले. ताचेर आपले विचार सांगतले. त्या पुस्तकात अशें कितें आसा जाका लागून तांकां तें पुस्तक आवडलें आनी जाणें कोणें तें पुस्तक वाचूना ताका तें पुस्तक वाचपाची आवड निर्माण करून दितलें. अशें आनी हेर मुद्द्यांचेर उलोवपाक आयज आमचे मदीं 7 मानेस्त आसात. तांची नांवां घेता. बाय करुणा राजू हळयारकर, बाय संतोशी महेंद्र बकाल, बाब गोविंद मोपकार, बाब रजत हेगडे, बाब आकाश गांवकार, बाय सोनाली चोडणकर आनी बाय कात्यायनी कालिदास गांठवड. देव बरें करूं. फुडलीं सुत्रां बाय वैदेही कडेन दिता. देव बरें करूं. आदी कार्यावळीची सुंदर अशी वळख जाल्ली आसा. चड वेळ काडिनासतना आमी मुखेल कार्यावळीक सुरवात करया. आमचे पयले वांटेकार जावन आसा बाय करुणा राजू हुल्ल्याळकर. बाय करुणा ल्हानपणासावन कोंकणी भाशेचे मोगी. कविता आनी कोट्स बरोवपाक ताका आवडटा. ताचें मुळावें शिक्षण लिटल फ्लावर ऑफ जिजस हायस्कूल हांगा जालां आनी ते सध्या ज्ञानप्रसारक मंडळ कॉलेज आनी रिसर्च सेंटर आसगांव बार्देस हांगा शिक्षण घेता. हांव मागता बाय करुणा लागीं की तांणी आपलें उलोवप सुरू करचें. नमस्कार. म्हजो आवाज येता न्हू? हय करुणा. हां बरें. हय येता. नमस्कार आनी सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव करुणा राजू हुल्ल्याळकर तुमच्या मुखार रमेश साजू गाडी हांणी बरयल्लो कविताचें पुस्तक म्हणल्यार आवय जाल्या जाणटी हें तुमच्या मुखार सादर करता. सुरवात करच्या पयलीं किंवा मुखार वचच्या पयलीं म्हाका कवी विशयीची एक म्हायती दिवपाक आवडटली. रमेश साजू गाडी हो शेता बाटान आशिल्ल्या सालिगांव गांवांत रावता. तो एक खूब सादो मनीस. ताका कथा कविता बरोवपाक खूब आवडटा. तशेंच तो व्यायाम शिक्षक आनी लेखक. तर
तर जेन्ना तेजी कविताचे सुरवातीचे हांव उलोवप करता, जेन्ना ताचो बापूय ड्रायव्हर रिटायरमेंट जालो, तेन्ना ताचेर एक जबाबदारी आयली की शेतां भाटां आनी घरान आपल्या आवय बापायक हातभार लागचो म्हूण तो भायर गेलो. आनी जेन्ना तो भायर गेलो तेन्ना ताका अशें दिसलें की आपूण खूब पयस पावलो काय अशें ताका दिसपाक लागलें. आनी तेन्नाच्यान ताच्या उतरांनी म्हटल्यार जेन्ना तो भायर आसलो तेन्ना जेन्ना तो आपल्या आवयक आनी भयणीक चिटयो बरयतालो तेन्नाच्यान तेजी कविता जल्माक आयली. जशें हांव 4 वळ्यो म्हणटा. रमेश साजू गाडी बरयता आसतना म्हणटा, आवय म्हाका गोंयची माती चिटयेन थोडी धाड गे, फांतोडेर सपनांत येता शेतां आनी माड गे. परत म्हाका गोंया वचून खळ्यान उबो रावूंक जाय, सळ्या वयले भात राखीत कोंब्या फाटल्यान धांवूंक जाय. आतां कवितेच्या पुस्तकाची सुरवात करता. ह्या वळींतसून आमकां अशें कळटा की रमेश साजू गाडी हाचे शेतां भाटाचे मसरा विशींचे नातें खूब लागींचें आसा. आनी आवय जाल्यार जाणटी ह्या आवय जाल्यार जाणटी ह्या कवितेंत तो अशें म्हणपाक सोदता की आवय ही फक्त मनीस जातूच न्ही, तर ती जननी जावन आसा. ती प्रत्येक जिवाक जल्म दिता, जावं ते पर्यावरण विशींचे आसूं, माय भुंये विशींचे आसूं, नाजाल्यार कसलेय आसूं, सूख दूख वळखपाची इत्सा तिच्या तितून आसता. तशेंच तशेंच म्हाका अशें दिसता की आवय जाल्यार जाणटी कवी म्हणपाक सोदता, कारण आवय जी आसता ती आपल्या भुरग्यां खातीर खूब त्रास सोंसता. ती एक सैनिका भाशेन झुजत रावता आनी आपल्या भुरग्याच्या सुखा खातीर जाय जाता तितले त्रास कश्ट करपाक फुडें सरता. पूण जेन्ना ती आवय जाणटी जाता तेन्ना खऱ्यांनीच भुरग्यांक तिचे पडलेले आसता काय आवय आपल्या भुरग्यांक काय भुरग्यांक तिका पळोवपाक जड जाता अशें कवी कांय कवितांनी म्हणटात. जशें हेल्मेट, आवय जाल्यार जाणटी आनी खुबश्यो कविता. हातून कवी फक्त आवयचें नातें एक म्हटल्यार एक माये भुंये विशीं सुद्दां तो हें करता. म्हटल्यार जेन्ना भायर आसता तेन्ना तो खूब आपल्या माये भुंयेक गोंयाक याद करता, आपल्या कुटुंबाक याद करता. आनी तेन्ना तो पयलीं शेतान जेन्ना वयतालो आनी जेन्ना तो स्वताच्या हातीन शेत रोयतालो, भात हें करतालो, पळयतालो आपल्या मसरा बके कशे आसताले, ते तो खूब मिस करता. आनी त्या बद्दल सुद्दां तो म्हणटा. आनी वाचता त्यो कविता वाचून अशें सुद्दां आमकां कळटा की मनीस इतलो स्वार्थी आसा की म्हणजे देवान प्रत्येकाक आपलो जागो दिल्लो आसता, घर दिल्लें आसता, पूण मनीस इतलो स्वार्थी जाता की जे पर्यावरण रावपी जे हे आसता, जनवरां आसता, मसरां आसता, बके आसता, तांचे सुद्दां एक मनशाची आस आसता आनी तांचे जागेर मनीस ताब्यान घेता आनी तांकां तांचें घर काडून उडयता. जशें एका कवितेन कवी म्हणटा, तळे जाले सुके, काल शेतान वयतना वाटेर मेळे बके, रडत रडत सांगूंक लागले तळे जाले सुके. ह्या उतरांनी कवी अशें म्हणपाक सोदता की एक मनीसूच न्हू तर एक जनवरांची तांची सुद्दां भावना जी आसा तो उक्तायता. म्हटल्यार तांकां सुद्दां मन आसा, तोंड ना पूण मन आसा, पूण मनीस ताचें मन वळखना अशें तो म्हणटा. आवय जाल्यार जाणटी तशेंच कांय कविता अश्यो आसा, ते दीस परत येवचे नात, ते आपल्या शेता कडेन आसचें म्हाजें एक नळ्याचें घर. म्हटल्यार हें आमकां दिसूंक येता की रमेश साजू गाडीक जो कवी आसा ताचे आपल्या शेताचें नातें खूब जोडिल्लें आसा. आनी
तो तिका आवय मानता, तशेंच जे तेंची मून जात आसा तांकां केन्ना दुखोवप न्ही आनी आवय आपल्या खंयच्याय हितून आसूं ती माये भुये विशीं आसूं, जल्म दिवपी आसूं नाजाल्यार कितेंय आसूं, तिका आमी सदांच रिस्पेक्ट दिवंक जाय, मान दिवंक जाय, सन्मान दिवंक जाय, तिचो आदर करपाक जाय. ज्या काळान तिणी आमकां इतलें सांबाळ्ळा आनी जेन्ना गरज आसता तेन्ना तो म्हणटा जी विधी बीन आसता ती मेल्या उपरांत कांय फायदो ना. जेन्ना जितेपणान आसता तेन्नाच आपल्याक आदाराचो हात दिया अशें म्हणटा. अशें उलोवन हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. कितें चुकी जाली जाल्यार म्हाका माफ करात आनी देव बरें करूं. देव बरें करूं बाय करुणा. आवय जाल्यार जाणटी ह्या पुस्तकाचेर तुवें सुंदर उलोवप केलें. आतां आमचे मुखार येता बाय संतोशी बकार. संतोशी बाय हे डोंगरे वाठारांत रावता. ताणें गोंय विद्यापिठांत हालींच कोंकणी विशयांत MA ची पदवी मेळयल्या. भांगरभूंय दिसाळ्यांनी ताचे लेख छापून आयल्यात. ताका वाचपाची, संशोधन करपाची तशेंच नाटकांनी कामां करपाची ताका भोव आवड. संतोशी बाय तुका येवकार. तुवें तुजें उलोवपाक सुरवात करची. नमस्कार, हांव संतोशी बकार डोंगरे वाठारांत रावतां. आयज हांव नैना आडारकर हांच्या किसरा ह्या कविता संग्रहाचेर भाश्य करतलें. कविता म्हणल्यार साहित्याचें नितळ रूप. कवी आपले मनांतले तशेंच भावनांनी भरिल्ले विचार, सुख-दुख्खाचे खीण कवितेंतल्यान व्यक्त करता. तशेंच बायलांच्यो संवेदना, समस्या, दुख्ख तांची आवाहनां ही दादल्या परस बायलो चड प्रभावी तरेन साहित्यांतल्यान व्यक्त करपाक शकतात. तांणी ते स्वता आपणेच भोगिल्ले वास्तव ती लिखणेंतल्यान परगटायतात. नैना आडारकर ह्या कवयत्रीच्या नदरेन किसरा म्हणल्यार चारोळी, जी बोटाक तोपली म्हणटकच कूस आसता ते भितरच रिगता आनी रिगत वचून त्रास करता. काळें जालें जाल्यार तें दुखता आनी वखद केल्यार थांबता. अशीच ही मनशाची वेदना जाल्ली आसा. किसरा ह्या कविता संग्रहांत अस्तुरी आनी मनशाची जीण हे विशय भावनांच्या नदरेन कशे पडबिंबीत जाल्या हें सांगपाचो हो म्हजो ल्हानसो यत्न. फाटल्या 3 दशकांत कोंकणी कवितेन बायल कवींच्या पिळगेंतले मुखेर आयिल्ले एक म्हत्वाचें नांव म्हणल्यार नैना आडारकर. तांचे प्रतिमा, मन सावार आनी किसरा हे कविता झेले उजवाडाक आयल्यात. 2015 वर्सा प्रकाशीत जाल्ल्या किसरा ह्या कविता झेल्यांत कवयत्रीच्या विचारांक एक प्रगल्भताय आशिल्ली दिश्टी पडटा. पुराय पुस्तकांत खर खोलाय आनी गंभीर्य आशिल्ली किसरां दिश्टी पडटात. ह्याच किसरां वरवीं कवयत्री अस्तुरेचें समाजांत आशिल्लें स्थान, जिणेंतले वायट सत्य तशेंच मनशाचो स्वभाव हांचेर प्रभाव घालता. ह्या कविता झेल्ल्यान समाजाची वास्तव स्थिती तशेंच मनाची खोलाय जाणवता. समाजांतल्या बायलेची वास्तव स्थिती, तिचेर जावपी शोशण आनी त्रास हाचेर कविता भाश्य करता. तांची कविता व्यक्तिनिश्ठ जरी आसली तरी तिका समाज भान आसा. आपल्या जिणेंत कितें घडटा हें एक बायल स्वता कोंडून दवरता, पूण नाती सांबाळटना आपलेंच अस्तित्व खंय आसा हें ती विसरता. कवयत्रीन समाजांतल्या जायत्या बायलांची वेदना समजून घेवन ह्यो चारोळी बरयल्या अशें भान जाता. बायलेचेर केल्ले संस्कार ती सदांच पाळपाचो यत्न करता, पूण तिका कितें जाय आसता हें समजोवपाचो कोण यत्न करिना. देखीक घरांतल्या वण्टीक आशिल्लें जर तोंड अस्तुरेच्या सोंसणुकेचो त्यो उस्तुपाच्यो फोंड. किसरा ह्या कविता झेल्ल्यान कांय सकारात्मक दृश्टिकोन दाखोवपी कविताय आस्पावल्यात, तर कांय जिणेच्यो सार्थक उक्तावपी आसात. देखीक चिंतनांचे वालीक माटोव जाय
तरूच फुलतली विचारांची जाय, तरूच फुलतली विचारांची जाय. नशीब दिता हातान सुखाचे खीण, नशीब दिता हातान सुखाचे खीण, आनी म्हणटा मनशाक तुका जाय तशें वीण, आनी म्हणटा मनशाक तुका जाय तशें वीण. कवयत्रीक समाजाच्या वास्तवाचे भान आसा. समाजातल्या वेगवेगळ्या प्रवृत्तीचेर कवयत्रीन भाश्य केला. समाजान अस्तित्वांत आशिल्ल्यो जाती, धर्माचे भेद, मनीसपण नश्ट करून उडयता. तशेंच मनशान आपली जीण कशी जगची, नाती कशी जपची, बरी चिंतना दवरल्यार जीण कशी सुंदर जाता हेवूय विशय आटापल्यात. आसता तशें मनशान जे मेरेन आसा तशें सुखाचे खीण जगप खूब गरजेचें. चड आशा केल्यार प्राप्ती कांय जायना हो मंत्र ती दर एकल्याक सुचयता आनी दर एकल्या मनशाक म्हणटा की तुका सुखाचे खीण जाय तशें वीण. ल्हान ल्हान 4 वळीच्या जिणेच्या गांभीर्य सांगून कवयत्रीन एक वेगळे स्थान निर्माण केला. तांच्यो कविता साद्या आनी सरळ भाशेन कोणाकूय समजुपी अश्यो आसात. तांची निरीक्षण शक्ती इतली खोलायेची आसा की तांच्या कवितांनी सरळ दिश्टी पडटा. काळा वांगडा तांच्यो कविता प्रगल्भताय जोडीत आसात. तांच्या अणभव विश्वाच्या कसायेचो तुमकां स्वाद घेवपाक जाय जाल्यार तुमी हो कविता संग्रह मुजरत वाचचो. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाय संतोशी. खरेंच तुवें तिसरा ह्या कविता झेल्याचे खूब सुंदर तरेन कवित्री नयना आगडकर हांणी एक बायलूच एका बायलेच्या दुख्खाक चड बरे तरेन समजपाक शकता ही कल्पना खूब बरे तरेन मांडल्या. आनी तुवेंनूय बीन त्या पुस्तकात कविता झेल्याचो जो सार आसा तो खूब बरे तरेन आमच्या मुखार मांडलो. म्हणून तुका हांव परतून एक फावट देव बरें करूं म्हणटा. आमची फुडली वांटेकार जावन आसा कात्यायनी कालिदास घाटवळ. कात्यायनी शांतादुर्गा उच्च माध्यमीक दिवचल हांगा फाटलीं 5 वर्सां समशास्त्र शिकयता. ती MA इन सोशियोलॉजी, MA इन पॉलिटिकल सायन्स तिणें केला. ती एक कोंकणी मोगी जावन तिचे लेख भांगरभूंय ह्या दिसाळ्यात प्रकाशीत जातात. हांव मागता कात्यायनी विशेलाती ही पिढीन आपलें उलोवप सुरू करचें. नमस्कार, हांव कात्यायनी घाटवळ कोंकणी भाशा मंडळाच्या वाचन विश्वान हो उपक्रम खूब बरो केल्लो आसा आनी म्हज्या आवडट्या पुस्तकाचेर आयज हांव उलयतलें. म्हजें आवडटें पुस्तक मळब हावेस, कवयित्री सर्गेस्त शांती प्रभू तेंडुलकर. सर्गेस्त शांती प्रभू तेंडुलकर हांणी आपल्या कविता संग्रहा भितर समाजीक प्रश्न मांडपाचो यत्न केला. तशेंच कांय भावनीक कविताय आमकां ह्या कविता संग्रहांत वाचपाक मेळटा. सृष्टी प्रकाशन हरवळे साखळी गोंय 2017 वर्सा प्रकाशीत मळब हावेस हो कविता संग्रह जिणेंतल्या वेगवेगळ्या आयामांचेर भाश्य करपी. मळब हावेस ह्या कविता संग्रहांत जिवीत, सपनां, हावेस, भाववृत्ती, सामाजीक जाणविकताय, संस्कृतायेच्यो खुणो दाखोवपी हो कविता झेलो. कविता सामाजीक विशयांचेर तर कांय कविता भावनांचे कोडे सोडपी पळोवपाक मेळटा. हीच कविता पळयात. कवितेचो विशय, कवितेचो शीर्षक आसा पालखी. ही संवसार पालखी तिचे ठाय ठाय पेणे, पालखी कानार घेवपी कोण पिशे कोण शाणे. कोण पिशे कोण शाणे बाबा थारावचे रे कोणे, काट्टा भोवतड पालखी तिचे ठाय ठाय पेणे, तिचे ठाय ठाय पेणे. केन्नाय अदीक केन्नाय उणी. ही संवसार पालखी ह्या कवितेन कवयित्री आमकां जिणेचे कांय म्हत्वाचे अशे टप्पे सांगता की जीण म्हणल्यार आमची पालखीच कशी. सुख आनी दूख येत आसता, पूण सुख आनी दूख झेलपाची आमचे कडेन वृत्ती आसपाक जाय आनी ते सोंसून आमी मुखार सरपाक जाय.
कवयित्रीच्या लग्ना उपरांत शिरगांव या गावात पावली. देवी लयराईक समर्पित तांच्यो कांय कविता आमकां वाचपाक मेळटा, जशे की पालखी, होमखंड सारकिल्ल्यो कविता. शिरगांवच्या जनमानसान तांच्यो कविता वाचप्यांक सांकेतीक शब्दांनी जिणेचें तत्वज्ञान कवितांनी सांगता. जशे की ही कविता पळयात. खंत आणि खोस. खंत आणि खोस ह्या दोन भावनांचे तुलनात्मक अभ्यास करपी ही कविता आमकां वाचपाक मेळटा. खंत आणि खोस म्हजे एकूचशें माप. खंत आणि खोस म्हजे एकूचशें माप. आतां मार बेगीन उलो, आतां मार बेगीन उलो, दैव फेऱ्यांचे सोसना उतळता. दोन भावनांच्यो तुलनात्मक नदरेंतल्यान बरयल्लें हें काव्य आमकां वाचपाक मेळटा. तशेंच दी गे माये. माये म्हणल्यार सायबीण, म्हणल्यार देवी कडेन मागणें करतना आमकां आनी एक कविता हांगा वाचपाक मेळटा. हे कवितेंतल्यान कवयित्री कौल मागता. शिरगांवा लयराई कडेन भावीक कशे कौल मागतात, तेच तरेन कवयित्री आपल्यो अणभव जे आसा ते कवितेंतल्यान मांडपाचो यत्न करता. ह्या कवितेन कवयित्री जिविताचो सोद घेता अशेंय दिसता. शांतीबाईचें व्यक्तिमत्व क्रांतिकारी आशिल्लें. समाजाच्या ढोंगी चालीरितींचेर प्रश्न करपी तांच्यो कविता ह्या मळब हावेस ह्या कविता संग्रहा भितर आमकां वाचपाक मेळटा. म्हजी आवडटी कविता जी मळब हावेस ह्या कवितेन आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी तशेंच तांच्यो कांय जे बरे मागपी आसा वा इश्ट आसा तांकांय अचीव ही तांची कविता खूब आवडटा. क्रांतिकारी विचार आमकां तांची अचीव ह्या कवितेन वाचपाक मेळटा. कविता अशी. धर्तरेर जेन्ना विध्वंसक घडामोडी घडटा तेन्ना कवीच्या मनांतली अस्वस्थताय ह्या कवितेन कवयित्री मांडटना आमकां दिसता. कवितेंतली उतरां अस्त्रां भशेन वापरल्यात अशें आमकां दिसता. कविता अशी. जेन्ना भुंयेर अचीव जाता, जेन्ना भुंयेर अचीव जाता तेन्ना हांव अवतार घेता. जेन्ना भुंयेर अचीव जाता तेन्ना हांव अवतार घेता. श्री कृष्ण भगवतगीतेन अर्जुनाक हेच सांगता. ह्या कवितेन कवयित्रीन महाभारतांतले म्हत्वाचे पात्र म्हणल्यार श्री कृष्णाची देख घेवन सामाजीक अव्यवस्थेचेर उजवाड घातला. मनीस जेन्ना स्वार्थी कपटी जाता तेन्ना त्याच वेळार ताका उपदेश दिवपी श्री कृष्ण जल्माक येवचो पडटा. श्री कृष्णान जशें अर्जुनाक मार्गदर्शन केल्लें तशेंच धर्तरेर जेन्ना जेन्ना विध्वंसक गजाली जातल्यो तेन्ना तेन्ना आमकां एक श्री कृष्णाची गरज आसतली, महामानवाची गरज आसतली अशी एक कविता वाचतना आमकां समजता. जर समाजा भितर आमी पळयलें जाल्यार समाजान जेन्ना असमानता जशे की श्याम वर्ण आनी श्वेत वर्ण भितर असमानता पयसावपाक श्री कृष्णा सारको अवतार घेवन नेल्सन मंडेला तशेंच महात्मा गांधी हांणी महत्वाची भूमिका केली. तेच प्रमाणे समाज प्रबोधन केलें. तशेंच समाजा भितर जेन्ना जेन्ना वायट कितें जातलें तेन्ना श्री कृष्णा भशेन अवतार घेवन महामानव ते सामाजीक प्रश्न सुटावे करतलो. मुखार शेवटच्या कडव्यान कवयित्री म्हणटा. अचीव तेंग शेर पावला, अचेव तेंग शेर पावला, संसार निवळूंक जन्म घेवपी, संसार निवळूंक जन्म घेवपी कृष्ण केन्ना येवंक रावला. वेळ न्ही हो महाभारत टीव्हीर पळयत बसपाचो, वेळ न्ही हो महाभारत टीव्हीर पळयत बसपाचो, नांव दोन अनवळ्यांनी गीता पाठ वाचपाचो. अचेवाची वेळ पळयत बसपी हांगा कृष्ण नाका. इश्टानो ही वळ पळयात. अचेवाची वेळ पळोवपी हांगा कृष्ण नाका. विचारांक पोसवण दिवपी हांगा लेनीन जाय. आयच्या युगान मार्क्स आनी टागोर जाय. मार्क्स आनी टागोर ही जी विचारसरणी जर आमी पळयली ही क्रांतिकारी विचारसरणी, समतावादी विचारसरणी. म्हणल्यार दोन पक्षां मदीं आनी मतभेद करून आनी कन्फ्युजन तयार न करता हांगासर कवयित्री म्हणपाक सोदता की समतावादी विचारांचे मार्गदर्शक समाजाक अत्यंत गरजेचे. कवयित्री क्रांतिकारी विचारांची हक्का खातीर झुजपी विचार म्हळ्यार मार्क्स लेनीन ह्या समतावादी क्रांतिकारी विचारवंत तयार जावपाची समाजाक गरज आसा. कवयित्रीन अचेव कवितेन क्रांतिकारी विचारांची दिवली पेटयल्या अशेंच दिसता. शांतीच्या कवितेनी मळब हावेस पळोवपाक मेळटा. मळब हावेस म्हणल्यार इच्छा, आकांक्षा, मळबा ही स्वप्नां.
घडी तांचे मळबायेदी कितलीशीच स्वप्नां आशिल्ली, जशें की कविता बरोवप, समाजा खातीर वावर करप. मळबायेदी स्वप्नां रंगोवपी कवयित्रीन आपल्या कविता संग्रहाचें नांवूय मळब हावेस अशें बरयलां. अथांग हावेस निळ्या भाव विश्वाचो सोद घेवपी तांच्यो कांय कविता पळोवपाक मेळटा, जशें की मळब कळा. मळब कळा ही कविता आतां आयकुया. मळब निळनिळता, मळब निळनिळता, ताच्यो कळा बदलता. काळजांतलें कितेंय तरी मळब सांगून वता. काळशें मळब गरजता, उदक बरसता. जिणेंतलें सत एक मळब थारयता. कवितेन कवयित्री सैमाचें अपरूप दाखोवन जिणेचें एक सत्य मांडटा. निळें मळब काळें पडटा म्हळ्यार मनशाची जीण काळी पडटा, म्हळ्यार दुख्खां येतात. मळबांतल्यो ढगां भशेन जेन्ना मळब गरजता म्हळ्यार गर्जना करता आनी उदक बरसता म्हळ्यार पावसाच्यो धारो अशें आमी म्हणूं येता. मळब जिणे धारो बरसयता. शांतीबाईचें आवाठ व्हड आसा, कवितेंतूय आनी जिवितांतूय. तो कवयित्री कवितेन व्यक्त करता. हो आवाठ गाठपाचें कार्य मुखार व्हरप हे तिचें स्वप्न आनी शांतीबाईच्यो कांय कविता निमणेक हांवें एक ल्हानशी कविता तांच्या कविता संग्रहांतली वाचता आनी तुमचो निरोप घेता. मनांतल्यान सामकी तळांतल्यान गंधाळून येवपी अशी तुजी याद, गंधाळून येवपी अशी तुजी याद. देव बरें करूं. देव बरें करूं कात्यायनी. तुवें सुंदर अशें सादरीकरण केलें. मळब हावेस हें पुस्तक आमकां वाचपाची उमळशीकूय लायली. ताका लागून तुका आनीक फावट देव बरें करूं म्हणटा. आमचे मुखार आतां येता बाब रजत हेगडे. रजत बाब हो मडगांव रावता. ताणें BA शिक्षण पार्वतीबाई चौगुले महाविद्यालयांत घेतला, तर MA शिक्षण सरकारी महाविद्यालय केपें हांगा घेतला. सद्याक तो GVM कॉलेज ऑफ एड्युकेशन हांगा B.Ed करता. ताका कविता लेखन, कथा लेखन, पटकथा लेखन, प्रवास वर्णना, पुस्तक परीक्षणां असल्या साहित्यीक प्रकारांत ताका आवड आसा. भांगरभूंय दिसाळ्यांत तशेंच म्हयन्याळ्यांनी ताच्यो कविता प्रकाशीत जाल्यात. तशेंच पुस्तक परीक्षणां आनी कथा प्रकाशीत जाल्यात. गोमंत कला असोसिएशन, गोवा कोंकणी अकादमी आयोजीत सारक्या संस्थांनी आयोजीत केल्ल्या कविते सर्तांनी ताणें वांटो घेतला. तशेंच इनामाय जोडल्यात. तशेंच कोंकणी भास, साहित्य आनी संस्कृताय संबंधी विशयांचेर परिसंवादांनी आनी कार्यशाळांनी ताणें वांटो घेतला. रजत बाब, तुका येवकार. तुवें तुजें उलोवपाक सुरवात करची. नमस्कार. हांगा उपस्थित आशिल्ले मानेस्त तशेंच YouTube आनी फेसबुकार जोडून आशिल्ले प्रेक्षक आनी आस्वादक तुमकां सगळ्यांक म्हजो माये मोगाचो नमस्कार आनी येवकार. इश्टानो, हांगा आतांच 3 उलोवपां जाली आनी आपआपल्या पुस्तकांचेर वाचकांनी आपली प्रतिक्रिया आनी आपलो विचार मांडलो. आतां हांव फुडल्या सुवातेर म्हज्या विशयाचेर म्हजें उलोवप करता. तुमच्या मुखार आतां हांव म्हजी स्क्रीन प्रेझेंट करता, ज्याच्या माध्यमांतल्यान हांव म्हजो विशय जो आसा तो तुमचे मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करता. स्क्रीन दिसता? ना सर, दिसना. दिसना? हय सर, आतां दिश्टी पडटा. दिसता न्ही? हय हय. ओके. तर इश्टानो,
म्हजे विशयाचें नाव आसा युवा प्रतिभेंतल्यान जल्मल्ली सर्जनशील कलाकृती मोग.com. हो कविता संग्रह आसा. ह्या संदर्भात तुमकां थोडीशी माहिती दिता. पूण विशया कडेन वचचे पयलीं एक आधुनीक कोंकणी कवितेचो प्रवाह जो आसा तो हांगा सांगप म्हत्वाचो आसा. इश्टानो, 1960 ते 1980 ह्या काळखंडात जर आमी पळयत जाल्यार कोंकणी कवितेन आमकां सैम, मोग, गोंय, देश, गोंय मुक्ती चळवळ आदी सारकिले विशय मुखेलपणान पळोवपाक मेळटा. तशेंच 1980 ते 2000 म्हळ्यार फुडलीं 20 वर्सां जी आसा तातूंत शारीकरण, आधुनिकीकरण, सामाजीक प्रश्न असले सारकिले विशय नदरेक पडटा. आनी आयच्या म्हळ्यार 21व्या शेंकड्यांत म्हळ्यार 2000 ते 2020 मेरेन तांत्रिकीकरण, सोशल मिडिया आणि ताचो प्रभाव तशेंच ग्रामीण आणि शारी जिणेची तुलना असले पद्धतीचे विशय आमकां मुखेलपणान कवितेन हाताळिल्ले पळोवपाक मेळटा. हाचे वयल्यान कोंकणी कवितेंत आयिल्ल्या विशयांची विविधताय हांगा आमकां स्पश्ट जाता. इश्टानो, बाकीबाब बोरकार, मनोहरराय सरदेसाय, रवी पंडित सारख्या तशेंच हेर कवींनी जी कोंकणी कवितेची गुडी उबारिल्ली ती आयज युवा कवी जे आसा ते तितलेच नेटान मुखार व्हरतना दिश्टी पडटात. अन्वेषा सिंगभाळ, मागीर अमय नायक, प्रिसिया बरेटो, शुभा बरड असले सारकिले कवी तशेंच हेर कांय कवी आसात जे आयज कोंकणी कवितेच्या मळार मोलादीक असो वावर करतात. युवा साहित्य संमेलन, कोंकणी भाशा मंडळ आयोजित साबार सर्ती तशेंच हेर कार्यावळींनी वांटो घेवन तांणी आपली लेखन शैली आणि सादरीकरणाच्या मळाचेर खूब वावर केला, तशेंच ताची खूब वाड केल्या. आणि हाचीच एक देख म्हणल्यार एक युवा कवी अमय बाब नायक. अमय नायक हांणी मुखेलपणान प्रेम कविता आणि हास्य कविता हाचेर मुखेलपणान ताणें प्रयोग केल्यात. पूण हे प्रयोग करतनाच त्या आपल्या कवितेन एक सातत्य दवरून सिंप्लिसिटी जाका आमी म्हणटा, सिंप्लिसिटीचें लेखन करून ताणें आपले कवितेक एक वेगळे रूप दिवपाचो प्रयत्न केला. आणि हाचीच एक देख म्हणल्यार तांचो कविता संग्रह मोग.com. मोग.comची हांव थोडीशी मुळावी वळख हांगा करता. स्क्रिनीचेर थोडी म्हायती बरयल्या. 2011 वर्सा गोवा कोंकणी अकादमीन हे पुस्तक प्रकाशीत केला. साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हो पुरस्कार या पुस्तकाक 2017 वर्सा फावो जाला आणि हातून 60 कवितांचो आस्पाव आसा. इश्टानो, अमय बाब हो युवा कवी आणि ताका स्वताच्या मायभुयेचेर तशेंच आवय भाशेचेर अभिमान आसा. आणि हाचीच एक गवाय, हाचीच एक देख ताची अर्पण पत्रिका म्हणल्यार पुस्तकाची अर्पण पत्रिका आसता तातूंत आमकां दिश्टी पडटा. हे पुस्तक कवीन आपल्या आवय भाशेक ओपला. आता ह्या कविता संग्रहाच्या आशय आणि विषय ह्या संबंधित हांव तुमकां कांय वेंचीक गजाली सांगता. हांवें मुखेलपणान हांगा कांय गट केल्या आणि त्या प्रमाणे कवितांची कॅटेगरी केल्या जातून आमकां विशयाची खोलाय समजुपाक आदार जातलो. तर सुरवातेक आमी पळोवया प्रेम कविता. सुरवातेक प्रेम कवितेच्या संदर्भात मोगावयल हातून मुखेलपणान मोगावयल्यो कविता आयल्या आणि कवितेचे शीर्षकूच मोग.com जाल्ल्यान ह्या कविता संग्रहान मोगावयल्यो कविता वा प्रेम कविता ह्यो स्वाभाविक आसा. पूण मोग हे समान सूत्र जरी असले तरी दर कवितेची मांडणी वा वर्णन शैली जी आसा ती खूप वेगळी आसा. मोग जातना आणि मोग तुटतना जाल्ली मनाची व्यथा हो कवी शब्दबद्ध करता. मोग जातना मेळिल्ले सुख आणि मोग तुटतना मेळिल्ले दुःख हाचे सूचक पद्धतीन तो वर्णन करता. हाची एक देख दिवची जाल्यार जेन्ना मोग जाता ही कविता हांवें ती सायडीन घाल्या, तुम्ही वाचची ती मुद्दम. जेन्ना मोग जाता ही कविता. आता कवीन हास्यतंत्र पाळटना थोडे भोव आशयाच्या नदरेंतल्यान प्रयोग केला. म्हणल्यार हास्यतंत्रूय तांच्या कवितेनी पळोवपाक मेळटा, पूण आशय जो आसा तो खूब वेगळ्या पद्धतीन आनी सुंदर पद्धतीन वाचकां मेरेन पावता. हाची देख दिवची जाल्यार सप्तकी मोग सारकिली कविता. सप्तकी मोग जे नावूच क्रिएटिव्ह आसा, एक सर्जनशील नाव आसा, पूण ह्या कवितेचो आशय खूप खोल आसा. हातून ताणें शॉर्ट टर्म रिलेशनशीप म्हणल्यार शॉर्ट टर्म रिलेशन्स जे आसा हाच्या संदर्भात ताणें उजवाड घाला. ह्या संकल्पनेचेर ताणें भाश्य केलां. विनोदी शैलीन मोगाचें वर्णन करता आसतना हो कवी खंय तरी मोगाचे गुण वा स्थायी भाव सांगपाक यशस्वी जाला अशें म्हणल्यार चूक जावची ना. देखीक विश्वास नावाची कविता जाच्या मुळात अर्थूच जाता ट्रस्ट, जो मोगा भितर खूप महत्वाचो असता, ट्रस्ट. दुसरो आसा तो हाराचो मोग. हांगा कवितांची नांवां दिल्या हांवें. हाराचो मोग. हाराचो मोग ह्या कवितेन केअर सारकिली म्हणल्यार एकामेकाक केअर करप, सांगात दिवप हाचेर विचार व्यक्त केला. पास फेल नावाची कविता जी तिसरी आसा हातून सॅक्रिफायस म्हणल्यार त्याग करप
हाचेर ताणें भर दिला, जाल्यार ती वाट सारकिली कविता जी टुगेदरनेस म्हणल्यार सांगातान एकामेकाच्या सांगातान चलप हाचेर तो भाश्य करता. तर अनेक असे गुण जे आसा ते अमय बाबान आपल्या कविता संग्रहान मांडपाचो प्रयत्न केला. इश्टानो, आता दुसऱ्या विशया कडेन वता, सैमीक चिंतन आणि आधुनिकीकरण. अमय बाब स्वतः सुरवातेक सैमीक वातावरणात जल्मल्या आणि वाडल्यात, आणि ताणे भोवतणी जावपी बदल म्हणल्यार शारीकरणाचो प्रभाव जो गांवांचेर जालो हो ताणी लागींच्यान पळयला. हे तुम्ही तांच्या मनोगतान वाचपाक शकता, जे पुस्तकाच्या सुरवातेक आसा. अर्दुकुटो गांव ह्या कवितेत आमकां ताणी ग्रामीण जीण, संस्कृती, सैमाचो सांगात, लोकवेद, शेती संस्कृती अशे अनेक विशयांचे दर्शन घडयलां. पूण ही कविता जशी जशी मुखार वता तेन्ना शारीकरणाच्या मायाजालांत ह्यो ग्रामीण संस्कृती जी आमची पुर्विल्ली जीण आशिल्ली ती खंय तरी घुसपून उरल्या हाचेर तो भाश्य करता. उद्योगीकरण आणि शारीकरणाक लागून शारांचो विकास जालो, शारांनी नव्यो आणि उंच बिल्डिंगो तयार जाल्यो, आणि हाचो प्रभाव खंय तरी पारंपारीक घरांचेर वा घर संस्कृतायेचेर वा कुटुंब संस्कृतायेचेर जावपाक लागलो. घर एकसुरें ह्या कवितेत आपल्या कुटुंबीक म्हणल्यार आपल्या कुटुंबाची याद काडटा आसतना, आपल्या कौटुंबिक घराची याद काडटा आसतना तो भावूक जाता, आणि खंय तरी आयज आमची ती संस्कृती शेणल्या हाचे विशीं तो खंत उक्तायता. विटंबना आणि भांगरा कणसा ह्यो ज्यो कविता आसा त्यो मीन व्यवसायाच्या संदर्भान आसा. मीन व्यवसायाक लागून सैमाचेर इबाड जालो, मनशाच्या भलायकेचेर परिणाम जालो, ह्या संदर्भान तो आपले विचार आपल्या कवितेंतल्यान व्यक्त करता. तिसरो मुद्दो आसा सामाजीक प्रश्न, सोशल इश्यूज. आता कवी समाजाच्या संपर्कान रावता, समाजात घडपी बऱ्यो वायट घडणुको तो बारीकसाणेन नियाळटा. समाजात घडपी वायट घडणुको पळयतगच ताच्या मनाचेर कितें तरी प्रभाव जाता, तो अस्वस्थ जाता, आणि तो आपल्या कवितेंतल्यान ताची मांडणी करता. अमय बाबान गरिबाले आर्थीक आणि सामाजिक प्रश्न, दिसवाड्याच्या पगारात काम करपी लोकांची व्यथा, शिक्षण व्यवस्था असे अनेक प्रश्न नदरेस आमकां हाडून आपले कवितेंतल्यान तांची मांडणी केल्या आणि ताचे विश्लेषणूय केला. आता इश्टानो, ह्याच सामाजिक प्रश्नाच्या संदर्भात एक कविता जी खूप महत्वाची आसा आणि खूप म्हणल्यार भावूक अशे नदरेंतल्यान आसा, ती म्हणल्यार हे खंयचें गोंय ही कविता. आता भारताच्या अस्तंत दर्यादेगेर सैमान नटिल्लो एक प्रदेश म्हणल्यार आमचे गोंय. आमचे दायज म्हणल्यार हांगची शेतां, भाटां, कुळागरां, लोकवेद, भास, इतिहास ह्यो सगळ्यो गजाली आमच्या गोंयाक एक सोबीत सुंदर प्रदेश अशें करता. आणि आता ह्या सोबीत गोंयचे एक चित्र बदलला. खंय तरी आमचे ते दायज खंय तरी शेणला, खंय तरी सैमाचो इबाड जाला, असे कितलेशेच प्रश्न कवीच्या मनात येता, आणि हेच प्रश्न हो कवी आपल्या कवितेच्या माध्यमांतल्यान वाचकाक विचारता. देखून तुम्ही पळोवपाक शकता की त्याने शीर्षक दितनाच ताचेर भर दिला, हे खंयचें गोंय, आणि क्वेश्चन मार्क घाला हो प्रश्न आसा जो तो वाचकाक आपल्या कवितेंतल्यान विचारता. चौथ्या मुद्द्याचेर येवया, जीण आणि मनीसपण. इश्टानो, मोग, समाज, सैम अशे अनेक विषय हाताळटना लेगीत कवीन मनीसपण आणि मनीस जीण संबंधित विषय कुशीक दवरुना, ताणें हाताळ्यात, आणि ताणें मनशाक आपल्या कवितेत केंद्र स्थानार दवरला. आपल्या कवितेंतल्यान साबार प्रतीकांचो वापर करून कवीन मनीस आणि मनीसपण ह्या संबंधित आपले विचार व्यक्त केल्या. देखीक दिवाळेचो बॉम्ब राग जर तुम्ही वाचत जाल्यार त्यो प्रतिकात्मक स्वरूपान आधुनिक मनशाचे आणि ताच्या विचारसरणीचे वर्णन करता. तशेंच अशें हांवें सपन पळयलां ही जर तुम्ही कविता वाचत जाल्यार ह्या कवितेत मनशाक एकचारान रावपाचो आणि मनीसपण सांबाळपाचो एक मंत्र आणि संदेश कवीन वाचकाक दिला. इश्टानो, हे आशिल्ले moog.com ह्या कवितेतले आशय आणि विषय. आता जस्ट अमय बाबाची शैली, कवितेची शैली, लेखन शैली समजुपा खातीर हांवें प्रत्येक ग्रुपांतल्यान एक कडवें घेतला, जे हांव तुमचे मुखार जस्ट वाचून दाखयता. तर पयली आसा ती शीर्षक कविता moog.com. लव, प्यार, प्रेम म्हणल्यार मोग असता, दोन मनाक मेळोवपी दोर असता, जरी काळजाचो चोर असता, लव, प्यार, प्रेम म्हणल्यार मोग असता. आता हांगा तुम्ही पळोवपाक शकता ही कविता कितली सुंदर पद्धतीन कवीन मांडला. म्हणल्यार हांगा यमक जुळोवप हाचेर मुखेलपणान भर दिल्या. त्याच प्रमाणे जे ही कविता फुडें कंटिन्यू जाता, खूब दीर्घ स्वरूपाची कविता आसा, ही तुम्ही मुजरात वाचची. हांवें कांय वेळची कडवें घेतला. हांगा ताणें यमक जुळोवप म्हणल्यार मोग असता, दोर असता, चोर असता, मोग असता, हांगा यमक जुळोवपाचेर भर दिल्या. पूण आशयाच्या नदरेंतल्यान ही कविता खंयच कमी पडूना. तांणी त्या पद्धतीन सुंदर पद्धतीन ताका न्याय दिला. फुडें
सैमीक चिंतन आणि आधुनिकीकरण ह्या संबंधान हांव ही वाचता. कोणे खंय आमगेल्या देवांची विटंबना केली आणि आम्ही देवांनी बोवाळ केलो. सैम हो एक देवूच खंय, पूण हाचेर जेन्ना मिनाच्या आणि उदरगतीच्या नांवान आवेग जाता तेन्ना आमी बरे ओग्गी रावतात. हय मू. आता ह्या कवितेन यमक जुळप तितले महत्व दिवना, पण एक मुक्त छंद काव्य हांगा आमकां पळोवपाक मेळटा. एक फ्लोआन ही कविता मुखार वता आणि एक वेगळो विषय आमच्या नदरेच्या मुखार हाडटा. सामाजिक प्रश्न फटिंगपणाच्या ही दिता जाल्यार ही कविता आसा. फटिंगपणाच्या शारात वचना अशी म्हाका वाट दी, लाचारीन दुसऱ्या फुडें भागोवची ना अशी म्हाका फाट दी, सैम जंय खोशेन रावतलो अशें म्हाका भाट दी, धर्मा खातीर झगडी जावची ना अशी म्हाका जात दी. आता ह्या कवितेनूय ताणी सामाजिक प्रश्न, समाजात घडपी वेगवेगळे प्रश्न आसा ते आपल्या कवितेंतल्यान व्यक्त केल्यात. जीण आणि मनीसपण चवथो विशय आसा. अशें हांवें सपन पळयलां ह्या कवितेंतली ह्यो वळी आसा. कवी म्हणटा, फटिंगपणान हांगासर कोण संवसार आपलो करचो ना, घामान तो पयसो केला तो वायट व्यसनात मोडचो ना अशें हांवें सपन पळयलां. ह्या भुयेक लागून सगळे आपलो जीव लेगीत दितले, मनीसपणान जगतले आणि मनीसपणान मरतले अशें हांवें सपन पळयलां. आता ह्या कवितेंत ताणें जीण आणि मनीसपणाचो एक मंत्र वाचकांक दिला. आपल्या कवितेंतल्यान ताणें मनीसपणाचे सुंदर पद्दतीन वर्णन केलां. आता इश्टानो, म्हज्या प्रेझेंटेशनाचे समारोप करतना, कन्क्लुजन करतना हांव ह्या कविता संग्रहाची कांय खाशेलपणां तुमच्या मुखार मांडूंक सोदतां. पयलें खाशेलपण म्हणल्यार सादी आणि अलंकारीक भास. ह्या कवितेची लेखन शैली जी उतरावळ जी आसा ती खूप सादी, सुटसुटीत आणि अलंकारीक आसा. म्हणल्यार ती वाचतना खंयच क्लिश्ट आणि कठीण उतरावळ तुमच्या नदरे सामकार घडी येवची ना आणि ती त्याचो आशय जो आसा तो बेस बरे पद्दतीन तुमचे मेरेन पावतलो. डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय हांची कविता हांगा घेता हांव. ते म्हणटाले, बुट्टा तांबडो जावन सुर्यान म्हणलें हांवें कितें केलें. आता ह्या कविते भितर अर्थ जो आसा तो आमकां सामान्य पद्दतीन सांगपाक जाता, पूण सुर्याचे प्रतीक घेवन सांगिल्ल्या कारणान ह्या कवितेक एक वेगळें मोल, एक वेगळ्या अलंकारान सजयल्ली ही कविता ती आमच्या मनार एक प्रभाव करता. हो गुण अमय बाबाल्या moog.com आमकां पळोवपाक मेळ्ळो. आधुनीक विशय म्हणल्यार कवितेचे जे विशय आसा म्हणल्यार आमी पारंपारीक विशय जशे पावस, सैम हे तरी घेतात, पूण त्या भायर अमय बाबान आधुनीक विशयांचेर चड भर दिल्या. म्हणल्यार घराच्या संदर्भात जे हांवें उल्लेख केलो पयलीं, मनीसपणाच्या संदर्भान आसतले, जिणेच्या संदर्भान आसतले, वा आपल्या पारंपारीक ग्रामीण संस्कृतायेच्या संदर्भान आसतले, खुबशे आधुनीक तांत्रीकरण आणि शारीकरण ह्या संदर्भान आसतले, खुबशे नवे आणि आधुनीक विशयाक त्यांनी हात घाला. आकृती बंधनाच्या नदरेन प्रयोग म्हणल्यार आमी जेन्ना कवितेचो विचार करता, कवितेचे विचार जेन्ना आमच्या तकलेन येता तेन्ना फक्त आमकां 1 मिटरान एक वळ अशी येता तकलेन येता, कवितेची सादारणशी आकृती आमच्या नदरे मुखार येता. पूण ह्या संग्रहात अमय बाबान जायते आकृती बंधनाच्या नदरेन प्रयोग केल्या. त्या भायर वेगवेगळ्या चिन्हांचो वापर केला. चिन्ह म्हणटा तेन्ना हांव क्वेश्चन मार्क, कॉमा, मागीर इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डॉट 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 कंटिन्युएशन असले जे चिन्ह आसा ताका लागून तांचे कवितेक एक वेगळो अर्थ मेळटा आणि जो ताका कवितेंतल्यान अर्थ सांगपाक जाय तो बेस बरे पद्दतीन वाचका मेरेन पावता. हांवें पयली एक देख घेतिल्ली जेन्ना हे खंयचें गोंय नांवाची, तातूंत ताणें प्रश्नचिन्हाचो वापर केला. तो घडये एक प्रश्न आसपाक शकता जो वाचकाक तो आपल्या कवितेंतल्यान विचारता. अशे वेगवेगळे प्रयोग ताणें आपल्या ह्या संग्रहात केल्या. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हजे विचार तुमी आयकले म्हणून तुमकां हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच फुडलीं सुत्रां जी आसता ती हांव नियोजक सोंपयता. देव बरें. देव बरें करूं तुमकां रजत बाब. तुमकां देव बरें करूं रजत बाब. तुम्ही सांगले तशें खरेंच जेन्ना एका मनशाच्या एक मनीस मोग, मागीर मनीसपण आणि कुटुंब आणि सैम हांकां आपणायता त्या अर्थान खरेंच तो तेन्नाच तो खऱ्या अर्थान मनीस म्हणून परिपूर्ण जाता. हे कवीन खूब बरे तरेन मांडला आणि तुम्ही बीन ते आमचे म्हणसर खूब सुंदर रित्या पावयला. म्हणून तुमकां हांव परते एक फावट देव बरें करूं म्हणटा. आमचे फुडले वांटेकार जावन आसात आकाश गांवकार. ते MA करता. तांकां बरोवपाची आवड आसा.
त्यांच्यो कविता कथा आणि निबंध प्रकाशित जाल्यात. हांव मागता आकाश गांवकार हांचे लागीं की ताणीन आपलें उलोवप सुरू करचें. सगळ्यांक म्हजो माये मोगाचो नमस्कार आनी येवकार. कोंकणी भाशा मंडळान म्हाका कोंकणी वाचन विश्वाच्या ह्या कार्यावळींत वांटेकार जावपाची संद दिली, ताका लागून हांव तुमकां चडांत चड दिनवासतां. देव बरें करूं. तर हांव म्हजे विचार मांडपा खातीर पीपीटीचो वापर करतलों. तुमकां म्हजी स्क्रीन दिसता? हय दिसता. देव बरें करून. तर हांवें म्हजे विचार मांडपा खातीर एक चीट मोगाळ आईक हें पुस्तक वेंचून काडलां. तुमचे मुखार एक चीट मोगाळ आईक ह्या पुस्तकाचें मुखपृश्ठ आसा आनी हें पुस्तक बरयलां डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार हाणें. तुमचे मुखार ह्या कविता संग्रहाचे रचनाकार डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार हांची प्रतिमा आसा. तर इश्टानो, कविता संग्रहाचेर उलोवचे पयलीं थोडक्या भितर कवीची वळख करून दिता. तर डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार फकत एक उत्कृश्ट कवीच न्हय, तर ते एक उत्कृश्ट नाटककार जावन आसात, बाल साहित्यकार जावन आसात, कथाकार जावन आसात, समिक्षक जावन आसात. त्या भायर ताणें कोंकणींतल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी अभ्यास केला. ते एक समर्पीत शिक्षक जावन आसात आनी ते आतां सद्याक गोंय विद्यापिठांत अध्यापन करतात. वेळ वगडाय नासतना पुस्तकाचेर या. एक चीट मोगाळ आईक हें 2013 वर्सा सारा क्रिएशन ह्या प्रकाशना खाला उजवाडायल्लें पुस्तक. हें पुस्तक डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार हाणें सर्गेस्त चंद्रकांत विष्णू चोपडेकार हांकां अर्पण केलां. ह्या पुस्तकांत वट्ट 86 कविता आसात. ह्या पुस्तकाचे 3 वांटे केल्यात. डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार हाणें ह्या पुस्तकाचे 3 वांटे केल्यात. पयलो वांटो म्हळ्यार नवकाव्य, दुसरो वांटो म्हळ्यार गीतकाव्य आनी तिसरो वांटो म्हळ्यार कवन काव्य. नवकाव्य म्हळ्यार आधुनीक रितीन आधुनीक विशयांचेर उजवाड घालपी कवितांक नवकाव्य अशें म्हणटात. जाल्यार ज्या कवितांक गितांचो ताल आनी सूर आसता वा ज्यो कविता प्रत्यक्षान गितां जावपाक शकतात त्या कवितांक गीतकाव्य अशें म्हणटात. आनी ल्हान माणकुल्या अशा कडव्यान चडांत चड सांगपाचो यत्न करपी अशा प्रकारांच्या कवितांक आमी कवन काव्य अशें म्हणटात. अशा प्रकाराच्यो कविता आमकां ह्या कविता जैल्यांत मेळटात. मांडावळीच्या नदरेंतल्यान जर पळयत जाल्यार ह्या कविता जैल्यांत आमकां मुक्तछंद आनी छंदबद्ध अश्यो दोनी प्रकाराच्यो कविता मेळटात. आनी विशयाच्या नदरेंतल्यान जर पळयत जाल्यार आमकां ह्या कविता जैल्यांत समाजीक कविता पळोवपाक मेळटात, विनोदी कविता मेळटात, प्रेम कविता पळोवपाक मेळटात, विद्रोही कविता पळोवपाक मेळटात, विज्ञानीक आनी गूढ कविता अश्यो वेगवेगळ्या प्रकाराच्यो कविता आमकां ह्या कविता जैल्यांत पळोवपाक मेळटात. तर हांव तुमकां ह्या प्रकारांची कांय उदाहरणां दितां. इश्टानो, सगळ्यात पयलीं ह्या कविता जैल्यांत कविता येता ती म्हळ्यार एक चीट मोगाळ आईक. तुमकां हांव पयलीं ही कविता वाचून दाखयतां. मोगाळ आई, नमस्कार. तुजें पत्र पावलें. वाचून खंत जाली काय खोशी हाजेर अजून निर्णय जावचो आसा. पूण अजा पळय, एकूय शब्द बरोवंक नासलेल्या तुज्या पत्रांत उतरांची उणीव कशीच भासली ना. खऱ्यांनीच आई, अशें कशें गे? तुजे मोने शब्द अख्खे मळबूच पसयतात, पुराय काळीज लासयतात. आई आई हांव जाणां तूं रागार जाल्या. आई, कसो सांगू तुका, खऱ्यांनीच पत्र बरोवपाक वेळूच मेळना. तर इश्टानो, एक चीट मोगाळ आई ही जरी समाजीक कविता असली तरी ह्या कविता जैल्यांतली ही सगळ्यांत चड प्रभावी कविता. खंयचोय मनीस आवय कडेन ध्रयगत उलयता वा बरयता तेन्ना ताच्या मनाचो वज्र फुटून व्हांवता. ती स्वाभाविकताय हे कवितेंत आसा. आवयच्या शब्दा परसूय निशब्दपण कशें अर्थपूर्ण आसता हें कवी सांगता. आयज उद्योगीकरणाक लागून आनी कांय अर्थीक कारणाक लागून खुबशे तरणाटे आपलो गांव, आपलो कुटुंब सोडून पयस वतात. तांकां
परत गांवांत येन दिसता, आपल्या कुटुंबा लागीं येन दिसता, पूण ते कांय कारणाक लागून येवपाक पावनात. अशा मनशांची भावना व्यक्त करपी ही एक भावपूर्वक समाजीक कविता. तर इश्टानो, फुडें आमी एक विनोदी कविता पळोवया. तूं, हांव, तो आनी बिल. ही कविता तुमकां वाचून दाखयता. तूं ताचे वांगडा मोटरसायकलीचेर गेलें. तूं ताचे वांगडा मोटरसायकलीचेर गेलें, हांवें कांयच म्हणलें ना. तूं ताचे वांगडा मोटरसायकलीचेर गेलें, हांवें कांयच म्हणलें ना. तूं ताचे वांगडा हॉटेलाचेर गेलें. तूं ताचे वांगडा हॉटेलाचेर गेलें, हांवें कांयच म्हणलें ना. तुमी च्या घेतली. तुमी च्या घेतली, वयल्यान भाजी खाली. तुमी च्या घेतली, वयल्यान भाजी खाली, हांवें कांयच म्हणलें ना. पूण तें बील म्हज्या नांवार करतना तुका कांयच कशें दिसलें ना. तुका कांयच कशें दिसलें ना. इश्टानो, अशा प्रकाराच्यो वेगवेगळ्यो विनोदी कविता ह्या कविता जलांत पळोवपाक मेळटात. त्या भायर हांसता कशें, पावसाच्या दिसांनी आतां मळबाकूय लागला मोगा पिशें, दोंगुल्लेची थाना चुकीत पळय मुमुरखेंच हांसता कशें. अशा प्रकारची कवनां आमकां ह्या कविता जलांत पळोवपाक मेळटात. त्या भायर आमकां वेगवेगळी गीत काव्यां ह्या कविता जलांत पळोवपाक मेळटात. आनी तातूंतलें एक आसा लोकशाय गुलाम जाल्या. इश्टानो, 2010 ते 2011 सालांत विधानसभेच्या वेंचणुकेच्या पयलीं गोंयच्या राजकारणांत विचित्र गजाली घडपाक लागिल्ल्यो. आपलो स्वार्थ पुराय करपा खातीर एका पक्षाचो सिनियर लिडर, गोंयच्या एका पक्षाचो सिनियर लिडर भयंकर स्वार्थी गजाली करपाक लागता. आनी ताचो विरोध करपा खातीर कवी डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार हे कवितेची रचना करता. त्या वेळार ह्या राजकारण्याक पप्पू अशें म्हणटाले. आयज घडये पप्पू आनी कोणाक म्हणटात, पूण त्या वेळार पप्पू आनीक राजकारण्याक म्हणटाले. आनी त्याच वेळार मुन्नी बदनाम हुई हें गीत फामाद जाल्लें. आनी त्या गिताचो ताल लावन कवी डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार ही कविता रचता, लोकशाय गुलाम जाल्या. तुमकां मुद्दम म्हणून दाखयता. पार्टी बदनाम जाली, पप्पू तुजे खातीर, नाच नाचून फाम जाली, पप्पू तुजे खातीर, पप्पून वाट लायली रे. इश्टानो, अशा प्रकारच्या तालान एका सुरान ही कविता वता. ही विनोदी कविता जरी जाली तरी तिचो आशय जो आसा तो विनोदी नाशिल्लो. अशेच प्रकाराची तांची आनीक एक कविता आसा, मुद्दम तिचो उल्लेख करता. त्या कवितेचें नांव जावन आसा नव्या सरकाराक. हे कवितेत सबंद देशाचे प्रतिनिधित्व करपी नव्या सरकाराक कवीन आव्हान केलां. आशिया खंडांतलें एक प्रगत आनी व्हड लोकशाही राष्ट्र म्हणून भारतान नामना जोडल्या. ताच्या उदरगतीची जापसालदारकी घेवपी समर्थ सरकार आमचें अशी सगळ्यांची अपेक्षा. पूण आयज मेरेन तें घडलें ना ही वस्तुस्थिती. उदरगतीचे थेंबे शिरशिल्ले नात तरी हरकत ना, पूण भ्रष्टाचाराचो पावस मात शिपडोव नाकात. देशांतल्यो सभ्यतायेच्यो न्हंयो आटोव नाकात. गरीब दुबळ्यांच्या कुडींतलो निमणो रक्ता थेंबो पिळू नाकात. धर्म कोलीपणाच्या काकाडल्यान मनीसपण लासूं नाकात. आतंक मातोव नाकात. सत्वाच्या अमृतान हात पांय धुवन घेयात. भांगराच्या देशांत म्हज्या सर्गांतली जीण वाडात. अशें मागणें कवीन हे कवितेंत केलां. एक संवेदनशील, सुबुद्ध, सुसंस्कृत मनशाचें हें मागणें. अशेंच आमचे कवी डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार. हातूंत सर्वसामान्य भारतीयांच्या मनांतल्यो आकांक्षा, देशा विशींची स्पंदना आनी उमाळे हांच्या ह्या कवितेंतल्यान व्यक्त जातात. तर ह्या कवितांतल्यान आमकां कांय विद्रोही कविता पळोवपाक मेळटात. एक विद्रोही कविता आसा ती म्हळ्यार मानस कन्या. इश्टानो, तुमकां याद आसतलें निर्भया नांवाच्या एका चलयेचो गँग रेप जाल्लो आनी त्या वेळार ह्या देशांत बोवाळ खूब जाल्लो आनी त्या बोवाळा वांगडाच राजकारणय खूब जावपाक लागिल्लें. अशा एका विशिश्ट प्रकाराचेर कवी आपलें मत उक्तायता ह्या कवितेंतल्यान. त्या भायर घनचे कटर 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 हे गीत काव्य आसा, एक गीत कविता जी आसा. तातूंतल्यानूय समाजात चलिल्ल्या विद्रूप गजालींचो विद्रोह कवी करता. आयज जे तरणाटे ड्रग्स घेतात, सोरो पितात, फक्त भायले खाण खातात, आपल्या आवय बापायचो मान करिनात, अशा प्रकारांच्या विचित्र गजालींचो कवी विरोध हांगा ह्या कवितेंतल्यान करता हें आमकां दिश्टी पडटा. तुमकां सुरवातेक सांगिल्ले भशेन इश्टानो, ह्या कविता जल्यांत 30 नवकाव्यां आसात, 20 गीत काव्यां आसात आनी 36 कवन काव्यां आसात. तर वेळ वगडायनासतना म्हज्या ह्या प्रेझेंटेशनाचो हांव समारोप करतां. तर इश्टानो,
ह्या कविता जल्यांत भावनांची उमळ घालपाची तांक आसा. ह्या कविता जल्यांतल्यान कवी एक समाजीक नदर आपली उक्तायता. ह्या कवितांक स्वताक एक समाजीक नदर आशिल्ली आमकां दिश्टी पडटा. तर त्या भायर सूर ताल आशिल्ल्यो कविता ह्या कविता जल्यांत आमकां दिश्टी पडटात. तोंडार मुमुरको हांसो हाडपी कविता आमकां ह्या कविता जल्यांत दिश्टी पडटात आनी काळीज पिळपी कविता म्हळ्यार भावपूर्वक भावना व्यक्त करपी कविताय आमकां ह्या कविता जल्यांत दिश्टी पडटात. तर इश्टानो, मुजरत तुमी हो कविता जलो वाचचो अशें म्हणटा हांव आनी म्हजें प्रेझेंटेशन हांगा सोंपयतां. तर चडांत चड देव बरें करूं कोंकणी भाशा मंडळाक आनी कोंकणी वाचन विश्वाच्या पुराय टिमीक. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाब आकाश. तुवें खूब सुंदर रितीन अशें तुजें सादरीकरण केलें आनी तशेंच तुजे सुडसुडीत उतरांनी आमकां तें पुस्तक वाचपाची उमळशीक तुवें लायली. आमच्या मुखार आतां येतात बाय सोनाली चोडणकर. बाय सोनाली हे वेवसायान शिक्षिका. भांगरभूंय दिसाळ्यांनी पुस्तक परीक्षण ह्या सदरा खाला ताचे लेख छापून आयल्यात. तशेंच जाग ह्या अंकात लेख छापून आयल्यात. ते बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्राचे वांगडी म्हूण कार्यरत आसा. बाय सोनाली, तुका येवकार. तुवें तुजें उलोवपाक सुरवात करची. सगळ्यांक आवाज येता? हय हय येता. हय येता. नमस्कार. सिसिफस तेंगशीर हो शैलेंद्र मेहता हांचो काव्य जलो 2018 वर्सा उजवाडाक आयिल्लो. म्हत्वाचें म्हळ्यार ह्या काव्य संग्रहाक कोंकणी भाशा मंडळाचो पोरू वर्साचो कोंकणी साहित्य पुरस्कार फावो जाला आनी ह्याच पुस्तकाचेर आयज हांव म्हजे विचार मांडपाचे आसा. तर सिसिफस तेंगशीर हे ह्या काव्य झेल्याचे लेखक आसात शैलेंद्र मेहता. कोंकणी चळवळींतले आवेशपूर्ण व्यक्तिमत्व म्हळ्यार शैलेंद्र मेहता. सडेतोड निर्भीड स्वभाव हाका लागून आसूं तें एडजस्ट करुया म्हणून जगपाचें थारायल्लें जाल्यार घडये तांच्या जिवीत जगपाच्या वा अणभव प्रक्रियेक भूगोलीक, सामाजीक, सांस्कृतीक, भाशीक आनी साहित्याकूय मर्यादा पडपाच्यो. तशें घडलें ना. देखून शैलेंद्र बाब सिसिफस तेंगशीर हो कोंकणी कवितेची आनीक एक तेंगशी गाठपी असो काव्य झेलो कोंकणी साहित्याक दिवंक पावले. कवीचो पिंड सामाजीक अभ्यासकाचो, भाष्यकाराचो, तत्ववेत्याचो. ह्या झेल्यांत वट्ट 71 कविता आसात. हो कविता झेलो गोंयच्या नामनेचे प्रकाशन संजना पब्लिकेशन्साच्या वतीन 2018 वर्सा उजवाडाक आयलो. गोंयांत रावपी नामनेचे मराठी समीक्षक विश्राम गुप्ते हांची अभ्यासपूर्ण प्रस्तावना 24 पानाची एक लांबादीक अशी प्रस्तावना ह्या कविता झेल्याक फावो जाल्या. आणि चिकित्सक प्रस्तावना आसा ही कवीच्या स्थित्यंतरांचोय अभ्यासपूर्ण दर्शन ह्या प्रस्तावनेत आमकां पळोवंक मेळटा. विश्राम गुप्ते म्हणटात की मेहताच्या कवितेतले पॉलिटिकल पॅशन तीव्र आसा आणि कोंकणी कवितेक ते पुरायपणान नवे आसा. सिसिफस ही एक मिथक काणी. पाताळात रावपी मृत्यू देवताक फटयल्ले खातीर हुशार सिसिफसाक ह्या गुन्यांवा खातीर एक फातर धुकलून दोंगरार व्हरपाची ख्यास्त फावो जाता
फातर दोंगरार व्हेल्ले फावटी परत गडगडत सकयल येता आणि अशे तरेन ते खूप वेळा जाता आणि सिसिफसाक कळटा की ही जीण जी आसा ती निरर्थक आसा. हेच सांगपी ही एक काणी आसा, ही एक मिथ्य काणी आसा. कवी आमकां हातूंतल्यान सांगूंक सोदता की सूख जे आसा, जीण जी आसा पळयात ती निरर्थक आसा, पूण खिणाचे लेगीत तातूंतल्यान जर आमकां कितें तरी मेळ्ळें जाल्यार तातूंतच आमी समाधान मानपाक जाय. ह्या कविता संग्रहांतल्यो कविता जितल्यो समजून घेवपाक कठीण आसात तितल्योच त्यो पचोवपाकय कठीण आसात. ह्या कवितेंचे मूल्यमापन करप्याक त्या ज्ञान शाखांचो, ज्ञान परंपरांचो अभ्यास आसप गरजेचें. वासना, भोग, भोगवृत्ती हाचेर सडेतोड प्रमाण कवी बरयतात. कोंकणी कवितेत निलबा खांडेकर, विष्णू वाघ, S.D. तेंडुलकर, शंकर परुळेकर या सारख्या कवींनी आधुनिकतावाद हाडलो. वोकल फॉर लोकल, जातनाय लोकल ते ग्लोबल आणि ग्लोबल तेवूय लोकल अशी संवेदना जागयली. FB, व्हॉट्सॲप, ब्लॉग, ट्विटर हांचो अति वापर, तेच वांगडा प्रसारण माध्यमांचे वास्तव, प्रसारण महात्म्य 2015 हे कवितेत वाचूंक मेळटा. कोंकणी भाशेच्या बोलयांचे दिश्टावो ह्या कविता संग्रहांतल्यान घडटा. माक वळखताय ही साश्टी बोलीतली कविता म्हणल्यार गरीब शोषित समाजाचे दुःख व्यक्त करपी एक वेदना गीत आसा. दांभिक वृत्तीचेर बडी मारतनाच कवी मठ, धर्म, जात वेवस्थेविशीं निर्भीड मतां मांडटात. तत्वज्ञान, अध्ययन, अध्यापन, लेखन, चिंतन, मनन हाचो दिश्टावो ही समग्र कविता संग्रह घडयता. ताचे कारण लेखकाची जिवीत अणभव घेवपाची रीत आसूं. या कविता संग्रहात कितलेशेच सामाजिक राजकीय संदर्भ आयल्यात. प्रादेशिक सांस्कृतिक संदर्भाक वैश्विक भान प्राप्त जाला. देखीक खुटावणी ही कविता वाचतना चित्रलिपी वाचता पळयता अशें दिसता. भडवे उबे आडवे, विर्योपनिषद या सारकिल्ल्या कवितांतल्यान कवी विकृती, वासना, ढोंगी, सनातनी, दांभिक समाजाची रुपडी टराटर पिजून उडयतात. आळवावेल्या पानावयल्यो थेंब्या सारक्यो तृप्त हळुवार, अळंग असो मोग आनी शृंगारूय ह्या कवितांनी दिश्टी पडटा. वेगवेगळे इजम्स कवितांनी आयल्यात. ग्लोबलिझमाचेर कविता आसात, ट्रायबलिझमाचेर कविता आसात, पूण मुळात ह्या कवितेत आमकां दिश्टी पडटा तो ह्युमॅनिझम. कवी कांय परंपरागत चेपण घालून दवरिल्ल्या संकेतांची मोडतोड कवितांनी करतात. देखीक कवितांची कांय नांवां आमी घेवया, पळोवयात. गायंडोळ सुक्त, शुभं करोती गठ्ठणम, खामसूत्र, इसापनीत प्रायव्हेट लिमिटेड, अध्यात्म भोग, कॉन्स्पिरसी थियरी, वासनायन, सनातन वधसत्र अशी कांय नांवां जर आमी ह्या हातून कविता झेल्यात पळयलीं जाल्यार ती नांवां आमकां वेगळे तरेन म्हणजे जे पारंपारीक जी नांवां आसा, परंपरागत चेपण घालून दवरिल्ली ती नांवांची मोडतोड करून कवीन ह्या कवितांक नांवां दिल्ली पळोवपाक मेळटा. कोंकणीत शोषण साहित्याचो 2 काव्यमय देखी आमी घेवं येतात. त्यो म्हणल्यार विष्णू वाघ हांचे सुधीर सुक्त आनी मेहता हांचे गायंडोळ सुक्त. विष्णू वाघ हांणी निलबा खांडेकर हांच्या कवितांचेर अश्लीलतायेचो आरोप करून आपले सादले म्हणपाचे दीस आतां फाटीं पडल्यात. ताच्या मुखावयली निर्भीड कश्टांची खडपां परतावपी सिसिफस कोंकणीत साहित्यात आसा आनी येत रावतले अशी ही संवेदना जागोवपी हालोवपी कविता झेलो आसा. हो कविता झेलो तुमी मुजरत वाचचो अशें हांव तुमचे कडेन मागतां. सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं सोनाली ताई तुमकां. खरेंच कांय गजाली दिसपाक जरी सोंप्यो आसल्यो तरी त्यो समजून घेवप तितल्योच कठीण आसतात. आणि एक कठीण अशा ह्या कविता झेल्याची तुम्ही खूप सुंदररित्या आमकां खूप सुंदररित्या तुम्ही ह्या कविता झेल्याचो सार सांगलो. खरेंच आमकांय बीन हे कवितेचें पुस्तक वाचपाची खूब उमळशीक लागला. फुडें वता आमचे फुडले वांटेकार आसात बाब गोविंद मोपकार. गोविंद हे कोंकणी तशेंच हिंदी भासांनी लिखाण करता. हालींच 9 ऑगस्टाक तांचो मनस्वर हो पयलो कविता झेलो उजवाडाक आयला. अखिल गोंय तशेंच अखिल भारतीय कोंकणी कविता वाचन आनी कविता लेखन सर्तींनी तांणी वांटेकार जावन इनामां मेळयल्यात. तांकां अभिनयाची आनी सूत्रसंचालनाची भोव आवड. सांगपाचें म्हळ्यार कोंकणी वाचन विश्वाच्या कार्यावळींचें तांणी संयोजन हेजे पयलीं केलां.
हांव मागता गोविंद हांचे कडेन की ताणीन आपलें उलोवप सुरू करचें. उतरां व्हांवपाची थारतात तेन्ना रिते रिते दिसता. दिसता कांय खिणांत श्वासूय थारतले काय. नमस्कार, हांव गोविंद मोपकार. म्हजें उलोवप हांवें भोवमानेश सुजाताबाई सिंगबाळ हांच्या मनरंगी ह्या कवितेंतल्या एका कवितेंतल्यान केलां. आनी तेच खातीर आयज तांच्याच मनरंगी ह्या कविता संग्रहाचेर म्हजें उलोवप आदारून आसतलें. 1955 कवितांनी भरिल्ल्या ह्या काव्य संग्रहाचेर आयज हांव उलोवप करतलों. ह्या कविता संग्रहाची प्रस्तावना दिलीप बाब बोरकर हांणी बरयल्या. कविता संग्रहांतल्यो चडश्यो कविता 4 ओळींच्यो आसात. कांय कविता 3 ओळींच्यो जाल्यार कांय कविता 2 ओळींनी मापल्यात. ल्हान ल्हान कविता आसल्यो कात्यानी टिचर तुमचो मायक मातसो ऑन जाला, मातसो. हय, देव बरें करूं. मनरंगी ह्या कविता झेल्यांतल्यो कविता ल्हान ल्हान आसल्यो तरी विचारांक चालना दिवपी अश्यो आसात. तांचो आवाठ ल्हान आसलो, तांची रचना ल्हान आसली तरी आवाठ विशाळ आसा अशें म्हळ्यार अतिताय जावची ना. म्हाका याद जाता डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार सर सदांच म्हणटात, घागर में सागर. सुजाताबाईच्यो कवितांचो मोलावणी करपाचो जर तर म्हाका अवसर आयलो, जो आयज आयला, जाल्यार हांव घागर में सागर अशे तरेच्यो तांच्यो कविता आसात म्हणपाक फाटीं फुडें सरचो ना. तांच्यो कविता सुपुल्ल्योश्योच आसल्यो तरी उपाट भावार्थान भरिल्ल्यो अश्यो कविता. मुठीन भरिल्लो रंग मूठ सोडून वाऱ्यार सोडलो म्हणटकच खिणा भितरूच तो जसो वाऱ्यान एकरूप जाता, वाऱ्या बरोबर घोळटा, मिसळटा, तेच तरेच्यो मनरंगी कविता सुजाताबाईन रचल्यात, हातून मात्तूय दुबाव ना. वाऱ्या मनाचेर वाऱ्यार जशे तो प्रभाव घालतात तश्योच तांच्यो कविता वाचकांच्या मनाचेरूय प्रभाव घालतात. तांच्यो कविता भावनीक आनी बौद्धीक स्तरावेल्यो. त्यो बरयतात, तूं मेळटा तेन्ना म्हजे श्वास म्हाका सोडून तुजे फाटल्यान धांवतात. हे सारकिल्ल्यो कांय आध्यात्मीक कविताय तांच्या ह्या कविता संग्रहांत आयल्यात. सादी सुदी 4 ओळींची कविता आसली तरी अध्यात्माच्या नदरेंतल्यान कवितेचो रंग वाचक मनूय रंगीन करपाक फाटीं फुडें उरना. आत्मो आनी परमात्मो हांचो सुयोग संगम तांच्या कवितेंतल्यान दिसून येता अशें म्हणटाना म्हाका कसलोच वा खंयचोच आडखळीचो सूर फाटीं ओडिना. तांच्यो कविता शृंगार रसांतल्यान स्रवून आयल्यात. शृंगाराचो मद आनी मनशाच्या अंतर्मनाचो बोध करून दिवपी तांच्यो कांय कविता ह्या संग्रहांत रसरसून आयल्यात. त्यो बरयतात, तूं उलोव नाका तुजे दोळे काणी सांगतात. तूं उलोव नाका तुजे दोळे काणी सांगतात काळजाची तुज्या. समाजान जगपी संवेदनशील मनीस अशे तरेचे नदरेंतल्यान हांव तांचे कडेन पळयतां. मुळान दर एक कवी हो संवेदनशील आसताच, पूण सुजाता सिंगबाळ हांच्यो कविता पळयल्यार त्यो मातश्यो आगळ्यो वेगळ्यो आसात. ते वेगळे तरेन आमकां विचार करूंक लायतात वा विचारांक फाटें फुटोवपी आसात अशे तरेचो बोध जाता. समाजाचे आनी आशी कुशीकचे दुख्ख निर्शेवणी अणभवून ती बरयतात. म्हज्या दोळ्यांतली दुकां सुकली, म्हज्या दोळ्यांतली दुकां सुकली, मळबाक रडटना पळोवन. कवितेच्या मळार एक तो पॉज आसता, तो कितलो म्हत्वाचो थारता हें तांच्यो कविता वाचता आसतना कळटा. तांच्यो जायत्यो कविता तत्वगिन्यानाच्या बुनयादीचेर उब्यो जाल्यात. जिणेचें सार समजूंक ना जाल्यार मनशाची हार अशे तरेचो समज तांच्यो कविता वाचतकच जाणवता. त्यो बरयतात, अर्थशुन्य बडबड म्हळ्यार संवाद न्हय. अर्थशुन्य बडबड म्हळ्यार संवाद न्हय, संवादाचें नातें काळजा कडेन जुळटा. अशे तरेन केद्या व्हडल्या विशयाच्यो कविता 4च वळींनी
सारतत्व करतात. खोलाय मापपाक खंय खोल यंत्राची गरज ना. परत म्हणटा, खोलाय मापपाक खोल यंत्राची गरज ना अशें चिंतपाक बाध्य करपी भोवमानीस सुजाता सिंगबाळांची 2 वळींची एक कविता आसा. ती अशी आसा: हो खीण म्हजो म्हाकाच मेळपाचो. तांच्यो सुपुल्ल्यो अश्यो कविता जानेवारी 2016 वर्सा बिंब प्रकाशनान सुजाता सिंगबाळ हांच्या मनरंगी ह्या कविता संग्रहांत उजवाडाक हाडल्यो. ह्या कविता संग्रहाच्या उजवाडांत येवपान वैचारीक परिपक्वतायेच्या सोदान वचपी साबार जाणांचेच उत्फर्के पानाचेर आयले अशें हांव म्हणन. म्हाका दिसता सुजाता सिंगबाळाच्यो कविता जश्यो थोडक्यानूच उलयतात, खूब कितें उलयता, तशें हांवें आयज ह्या बसकेक इतलेंच उलोवचें आनी तुमी तांचें मनरंगी हें पुस्तक वाचचें अशें तुमकां सुचोवचें. शेवट करता आसतना तांचीच एक ल्हानशी कविता घेता आनी शेवट करता. कापूरसो म्हजो अहम विरगळटा तेन्ना मेळटा शांती. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाब गोविंद. तुवें खूब मोवाळ उतरांनी तुजें उलोवप केलें, ताका लागून तुका आनीक फावट देव बरें करूं म्हणटा. वायट दिसता कारण निरोप घेवपाचो वेळ लागीं पावला. आमी कार्यावळीच्या शेवटाक पाविल्लीं आसात, मात आमी परती रोखडीच फुडल्या कार्यावळीक मेळटली हातून मातूय दुबाव ना. खंयच्याय पुस्तकाचेर उलोवप 4 ते 5 मिनटां भितर उलोवप तशें सोंपें न्हय, मात आमच्या उलोवप्यांनी तांकां दिल्ल्या वेळा भितर तांचें उलोवप खूब बरे रितीन पुराय केलां म्हूण तांकां खूब खूब परबी आनी दिनवास. तेच तरेन खंयचीय कार्यावळ प्रेक्षका बगर केन्नाच पुराय जायना. प्रेक्षक म्हूण आमकां जोडिल्ले सगळे कोंकणी मोग्यांक, शिक्षिकांक, विद्यार्थ्यांक आनी हेरांचे कोंकणी भाशा मंडळ उपकारात आसा. देव बरें करूं. देव बरें करूं आदिबाब. देव बरें करूं आदिबाब. जरी आमी एका जगान जगतात तरी प्रत्येक जण वेगळ्या तरेन जगतात आणि जो वेगळ्या तरेन जगता तो कवी. आयच्या आमच्या ह्या कार्यावळीक खूब बऱ्या बऱ्या पुस्तकांचो सार आमकां आमच्या वांटेकारांनी सांगलो आणि ही पुस्तकां आमी हरगीच वाचतलीं अशें हांव म्हणटा. तशेंच आदीन म्हळें तशें ह्या कार्यावळीक उपस्थित आसपी मानेस्तांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा आणि कार्यावळ सोंपली अशें जाहीर करता. तुमकां सगळ्यांक बरी सांज जावं येता. देव बरें करूं.